एका गांवांत एक तरणाटो रावतालो. खूब हट्टी आनी मिजाची आसलो. उपसोयेक जावन पडलेले एके जाणटे बायलेन मागलोल्या आदाराक आपूण बिजी म्हूण सांगोन तो नीट फुडें वेता. ताचीच आवय घरा भायर पडलेली आसली. कोणूच आदाराक पावोंक ना म्हूण तो शेजाऱ्यांक उलयता. पूण अवचीत ताका ते जाणटे बायलेचो उगडास येता. मन बदलून आपले आवयक भितर बाजेर दवरून तो तिका आदार दिवंक वेता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सच सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगोर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्ल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरची नात. आमी कितें वायट करता तेन्ना आमी आमच्या वायटाक कारण दिता. ताणें अशें केलें देखून हांवें तशें केलें. मानून घेवप, मन बदलप आनी गरजेचें म्हणल्यार बरें तें करप. जशें एक ल्हान भुरगें चड वेळ रागान रावना, तशेंच आमी एकामेका सवें जिवंक जाय.